आयज आमची वाजे वाड्याक एक व्हडी आसा. आतां तुमी पळयलें आमी 28 तारखेक हांगा नमन घातलें. नमन घालून आमी दुसरे दीस आमी रवळनाथीक शिवनाथी आनी आमच्या जल्म्या देवळा मेळ घेवन वयता वचून येयले. 2 तारखेक आमगे चतुर्दश जाली. 9 मेळ आसा. 9 मेळा भितर आमी चतुर्दश करून येयले आनी सांजे आमगेले पुनव जाली हांगा. आनी मागीर दुसरे 3 तारखेक आमगेले हांगा पालखी आसा पळय ती गांवाक मिरवणूक जाली. मंडळेश्वराची पालखी आख्या पूर वाड्यार भोंवता आनी मागीर 1-2 म्हणल्यार ती हांगा येता आनी मागीर सांजचे 6 म्हणल्यार आमचो मेळ आसता प्रत्येक वाड्यार आमचो भोंवता. ते नाल्ल घेवन येता आनी रातचे मागीर 10:30 आमकां नाटक आसलें हर हर महादेव. नाल्ल फोडलो आमगेली होळी सोंपली. आयच्यान सोंपली. होळी सोंपली. फाल्यां शिगम्याची पुजा जी पळय आहा ती फाल्यां आमी मागीर पाडी हेका बियेक आमगेली हेची शिगम्याची पुजा त्या बरोबर आमचो शिगमो हो सोंपलो.